देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां मोगाचो येवकार. देव मनशा कुळाक आपल्या जिविताचो अणभव जायत्या पासांनी दिवंक सोदता आनी तो मांडून घेवंक मनशाचें काळीज आनी मन तयार करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां वोपारी उदेशी जायत्या मनशाचें काळीज उक्तें करूंक सोदता, पूण तांचें मन एका फातरा परी जाल्लें दिसता आनी दुसरे वाटेन संवसारी वस्तूंनी बुडलोलें आसा. देवाचें उतर मांडून घेतोच बऱ्या कोरण्यांनी उदेशी, बऱ्या जिविता उदेशी दुसऱ्यांक आदार दिता. असले वर्ते मनीस आमी पळयतात तांतली आमची सांत आनी भक्त. मोगाच्यानो, देवाचे उतराक मानून घेता आनी ताचे पोरमोणें जियेता तोच देवा मुखार एकाक 100 फळां घेता. हें आमच्या जिवितांत घडत काय? प्रार्थुया. बापा, देवाचें उतर बऱ्या आयत्या मनान आयकूंक, तें आमच्या काळजान किल्लावूंक आनी एकाक 100 आमकां मेळूंक तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, बरवाशान राव.